आता तुम्ही सगळ्यांना ऐकलात आसतले की मोल्या कुळ्या पंचायतीन हांगा 4 दिसां खातीर लॉकडावन केला. सो आमी हेज्या पयलीं सगळे भुरगे किंवा कुळेचे लोक आनी मोलेचे लोक मेळून हांगा रस्त्यार हायवेर येवन सांगताले की बाबा बंद करूया, बंद करा, बंद करा. जेन्ना गव्हर्मेंटान सांगलें की दुकानां चालू, हें चालू, तें चालू म्हणून, सो तेन्ना गरज आसली खरी लॉकडावन करपाची, कित्याक तेन्ना आमच्या गोंयांत केसी नसल्यो चड. आनी आतां पयल्यार केसी अश्यो धांवता की आतां पावस पडटा तशें केसी वाडत चालू आसा. भरपूर जाल्या केसी. आमकां खबर ना, नंबर सारके एक्झॅक्टली खबर ना, कोणाक आतां जाल्ले आसतले, खंय गांवान आसतले किंवा कोणी टेस्ट करूंक नासतले अजुनी. सो तेज्या खातीर आतां जर घेतला डिसिजन जे पंचायतीनी ते बरें घेतला. सद्याक 4 दिसाचें डिसिजन लॉकडावन करपाचें डिसिजन घेतला. पूण ते म्हाका दिसता 4 दिसां खातीर उरपाक जाय, ते आनीकूय वाडूंक जाय. कित्याक 4 दिसान कोणाक पॉझिटिव्ह मेळटले किंवा जाला ते कोणाक कळचें ना बेगीन. सो आमकां हांगा डॉक्टरानूच एकटम सांगलेलें की ताका 7 दीस उपरांत टेस्ट करता म्हणून. सो तेज्या लागून लॉकडावन वाडपाक जाय. कितें घेतला डिसिजन ते सद्याक बरें घेतला, पूण आनीकूय तेजेर विचार करूंक. मोहल्या गांवच्या लोकांनी डिसायड केल्लें आसा आमी 4 दीस लॉकडावन दवरतले. मोहले बाजार टोटली आयज दुकानां सगळे बंद केल्ले आसा, सगळे धंदे मोहलेचे बंद आसा. सो शुक्रार, शेनवार, आयतार आनी सोमार अशे 4 दीस आमी बंद करपाचें ठरयलां. आमी पळयतले कितें कोवीड पेशंट तर आमच्या एरियेन अजून मोल्यान कोण ना, पण सायडीन एरियेन कुळ्या पंचायतीन बी कोवीड पेशंट सांपडलेले आसा. तेजे खातीर आमी रिस्क घेवपाची ना म्हणून आमी सगळे बाजार बंद जर तर आमी आमचो बाजार तर 4 दीस, कुळ्या सुद्धा तेंचे पंचायतीन 4 दीस आपले लॉकडावन केल्ले आसात. जर तर तेंचे लॉकडावन जाल्यार आमचे मोल्या बाजार जर ओपन उरले जाल्यार ते कुळेचे लोक सगळे मोल्या येतले. तेजे खातीर आमी डिसिजन घेतलेलें आसा आनी आमी सगळ्यांनी एकजुटीन हे डिसिजन घेतलेलें आसा. हेजे पयलीं आमी डेप्युटी कलेक्टराक बी लेटर केल्ले जेन्ना ते ट्रान्सपोर्ट चालू आसलेलो वयर, तेन्ना आमी वयल्यान स्टार्ट जाल्लो गेटींतल्यान येताले तेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळे. आमी गांवच्या लोकांसून मिटींग घेतलेले. डेप्युटी कलेक्टरान तेंच्यांनी कांय डिसिजन घेवना म्हणून आमकां आतां स्वता आमकां निर्णय घेवपाचो पडलो सगळ्या लोकांक. आमी 4 दीस आतां पाळटले हो निर्णय सामको कडकडीत आमी बंद दवरतले. मागीर आमी आयतार सोमार दीस आमची 4 मिटींग आसा परती, तेन्ना परत आमी डिसायड करतले हे लॉकडावन वाडोवपाचें काय बंद करपाचें, वाडोवपाचें काय ना. ते सगळ्याक आतां लागीं लोक पावल्यार मेळ्ळा खंय की कोरोनाचे मेळ्ळा खंय तरी पेशंट मनीस रे अशें खंय शिगा त्या लोकांक पयलींच आमी रावले. कित्याक की सावध, कित्याक की फुडें आमकां सवाय जावचें न्ही. त्या लागून आमी पंचायती अप्रोच जाले मेळ्ळे अशें करचें आनी सगळे लोक जमो मागीर आमी ते डिसायड केलें की ते 4 दीस पाळचें. आनी फुडें आतां आमी मिटींग थरयल्या की फुडें वाडोवचें काय ना. आमकां कशें विचार करून मिटींग थरयल्या आमी ते मागीर कळचें सांगपाक. सो आमी सद्या तरी आमी आयच्यान स्टार्ट केलां. आनी आयज आमी कळटा की आतां सगळे टायम जाले 11:30 सुमार जाल्या तरी आयच्यान कशें मनीस सुद्दां कमी जाला बाजारांत. कोण ना, कडकडीत फक्त अशेंच म्हाका मातशें करून घुंवता. बरें चल्लां आतां पर्यंत, फुडें चलतलें. सगळ्या गांवांनी आमच्या हांगा कोरोना व्हायरस सगळें सांपडलेलो आसा. तेन्ना सगळ्यांनी आमी एक डिसिजन घेवन की मोल्या गांव हो लॉकडावनाच्या भितर दिला 4 दिसां लागून. कित्याक की आमच्या गांवान आनी ते पावचे न्हू म्हणून आमी ह्या गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनीच सेट डावन केला 4 दिसां लागून. हेज्या आनी आमी उपरांत पळयतले की वाडोवचें काय वाडोवचें न्हय तें. आमी चड जर मेळोंक लागले जाल्यार आमी वाडोवपाचें म्हणून चिंतलां.